नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरे फावट भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. काल सांजे राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांच्या वांगड्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या सुवाळ्याक 30 कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आशिल्ले 5 राज्यमंत्री आनी 36 राज्यमंत्र्यांक ह्या वेळार सोपूत दिलो. वडील भाजप फुडारी राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, डॉ एस जयशंकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण आनी जगत प्रकाश नड्डा हांणी कॅबिनेट मंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. भाजपाचे फुडारी किरेन रिजिजू, प्रल्हाद जोशी, गिरिराज सिंग, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंग शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, हरदीप सिंग पुरी, डॉ मनसुख मांडवीय, जयकिशन रेड्डी, CR पाटील, डॉ वीरेंद्र कुमार आनी ज्युएल ओरव हांणी कॅबिनेट मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी राज्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. ह्या सुवाळ्याक शेजारच्या राज्यांतले तशेंच हेर देशाचे खुबशे फुडारी वांटेकार जाल्ले. हातूंत श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे, मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू, बांगलादेशची प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्सचे उपराष्ट्रपती अहमद हफीफ, नेपाळचे प्रधानमंत्री पुष्पाकलम दहन, मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसऱ्या फावट प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या बद्दल तांकां परबी दिली. परतून एक फावट डबल इंजीन सरकार स्थापन जाल्ल्या खातीर गोंय सरकाराक ताचो खूब लाव जातलो. गोंयांत लागपी पायाभूत सुविधांचो विकास करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान भरीव मजत मेळटली आनी गोंयची उदरगत नेटान जातली असो आपल्याक विश्वास आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकार 3.0 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है. देश के इतिहास में यानी सेकेंड टाइम नेहरू जी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे. सबसे पहले गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के पूरे सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. उनका पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार देखा तो ऑल टुगेदर 72 मिनिस्टर्स, 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और MOS मिनिस्टर्स किए हैं. उनमें हमारे गोवा के सांसद श्रीपाद जी नाइक, इनको भी अपॉर्चुनिटी दी है. इसलिए भी मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और श्रीपाद जी नाइक का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि अटल जी से लेकर आज तक उन्हें जो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब उन्हें मिनिस्ट्री में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हीं ने अपॉर्चुनिटी के कारण डिफरेंट प्रोजेक्ट वो गोवा में बना सके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तिसरी फावट प्रधानमंत्री पदाचो पदभार स्वीकारलो. पदभार स्वीकारले उपरांत तांणी किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केलो. ह्या हप्त्याचो 9 कोटी 30 लाख शेतकामत्यांक लागीं 20,000 कोटी रुपयांचो लाव जातलो. शेतकामत्यांची उदरगत ही सरकाराची पयली प्राथमिकता जावन आसा. येता त्या दिसांनी तांचें सरकार कृषी क्षेत्र आनी शेतकामत्यांच्या उदरगती खातीर वावर करतली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे फुडारी प्रेम सिंग तमांग आयज सिक्कीमचे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतले. हो सोपूत सुवाळो आयज सांजे गँगटोक फ्लजोर स्टेडियमाचेर जातलो. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मंत्री तमांग आनी तांच्या मंत्री वांगड्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितले. मंत्री तमांग सेगीत दुसरे फावट मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चांत विधानसभेच्या 32 पैकी 31 सुवातो जिखून भोवमत मेळयलें. सिक्कीम डेमोक्रेटीक फ्रंट पक्षाक फकत एक सुवात मेळ्ळी. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान गँगटोक नगर निगम वाठारांतल्या सगळ्या सरकारी आनी खाजगी विद्यालयांक तशेंच महाविद्यालयांक आनी हेर शिक्षण संस्था आयज बंद आसतल्यो. जम्मू काश्मीरांतल्या रियासी जिल्ह्यांत काल एका यात्रेकरूंच्या बशीचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत 9 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 33 जण जखमी जाले. शिवकोटी देवळा कडल्यान कटरा हांगच्या माता वैष्णोदेवी देवळा कडेन वचपी बशीचेर आतंकवाद्यांनी फारपेट केली.
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्लीचे भावीक ह्या बोशीत आशिल्ले. राष्ट्रीय तपास एजन्सीचो पंगड ह्या आतंकवादी हल्ल्याची चौकशी करता. रियासीची एसएसपी पी मोहिता शर्मा हांणी सोद कार्य चालू आशिल्ल्याची माहिती दिली. क्वार्टर टू 8 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया. 9 people are reportedly they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है. हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं. ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है. ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है. रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुकेविशीं दुःख उक्तायलां. फोंडा वारखंडे हांगसर मोडपाक आयिल्ल्या मसणभुंयेचें नूतनीकरण करून ताचें उक्तावण शेतकी मंत्री रवी नाईक हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या कार्यावळीक फोंड्याचे नगराध्यक्ष रितेश नाईक, मुखेल अभियंतो योगीराज गोसावी, फोंडा नगरपालिकेचे नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें की ह्या प्रकल्पाक 1 कोटी 19 लाख रुपया खर्च जाल्लो आसून ह्या प्रकल्पाक लागून फोंड्या आनी लागींच्या वाठारांतल्या लोकांक निमाण्या संस्काराची प्रक्रिया व्यवस्थितपणान पुराय करपाक मेळटली. ह्या मसणभुंयेक लाकडाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसा. खेरीज हांगा पार्किंगाची लेगीत व्यवस्था केल्ली आसा अशें मंत्री रवी नाईक हांणी मुखार सांगलें. मुक्तीधामाचे फोंड्या तालुक्याचे सगळ्याच बॉडी येता, भायले येता. हांवें पळयलां खूब वेळा आनी ही सोय जाय आशिल्ली बरे तरेन, कित्याक बाकीचे सगळे तरेची लोकांच्यो समशानभुमी ज्यो आसता बऱ्यो आसता आनी आमकां बरी जाय आशिल्ली. आनी हेजें उदाहरण बाकी कडेन लोक घेतले, बाकी कडेन अश्यो बांदच्यो आनी बरे तयार करच्यो म्हणजे लोकांक लास्ट वयता आसतना बरें रोयचें. 1 कोटी 19 लाख 45,000 आनी हे म्युन्सिपालिटीन केल्लें आनी बरी युनिवर्सिटी घेतली तेणी सगळ्यांनी आनी एक बरें मुक्तीधाम जालें सगळ्यांनी. आनीक म्हाका दिसता सगळ्यांचें एक कॉन्ट्रिब्युशन हांगा आसा आनी लोकांचे मागीर हे आदार हांगासर लागपा जाय म्युन्सिपालिटी कसलेंय कामां. पण हे म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन जे घेतले हे हांगासर फोंड्याक जाय आशिल्लें तेंचे हांव नगरसेवक तेंचे हांव आभारी आसा. वेंचणूक आयोगान 7 राज्यांतल्या 13 विधानसभा सुवातां खातीर जावपी उपवेंचणुकेची घोशणा केल्या. हातूंत अस्तंत बंगालांतल्यो 4 सुवाती, हिमाचल प्रदेशांतल्यो 3, उत्तराखंडांतल्यो 2 आनी बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आनी पंजाबांतल्यो दरेकी 1 विधानसभा सुवातीचो आस्पाव आसा. वेंचणूक आयोगान कळीत केलां की 10 जुलैक हें मतदान जातलें आनी ह्या वेंचणुकेची मतमेजणी 13 जुलैक जातली. हवामान खात्यान कळीत केला ते प्रमाण फुडल्या 3-4 दिसांत कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, गोंय आनी आंध्र प्रदेशांत गडगडाट सयत हलको वा मध्यम पावस पडटलो. ईशान्य भारत आनी अस्तंत बंगालांत फुडल्या 6 दीस ही परिस्थिती कायम उरतली. इतले मजगतीं ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेमेरेन पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांत उश्णतेचे ल्हार कायम उरतले. फुडल्या 4 दिसांत उत्तर पश्चिम आनी मध्य भारतांत चडांत चड तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा. राजधानी दिल्लीत आयज लेगीत लोकांक गरमेक तोंड दिवचें पडलें. न्यूयॉर्कात T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या रोमांचक खेळांत भारतान पाकिस्तानाचेर 6 धांवड्यांनी जैत जोडले. सुरवेक फलंदाजी करून भारताच्या पंगडान 19 षटकांनी 119 धांवड्यो काडल्यो. रिषभ पंतान 42 धांवड्यो काडल्यो. पाकिस्तानाच्या हारिस रौफ आनी नसीम शाह हांणी दरेकी 3-3 गडे बाद केले, जाल्यार मोहम्मद अमीर हांणी 2 गडे बाद केले. पूण पाकिस्तान पंगड जैता खातीर जाय आशिल्ली 120 धांवड्यांची मोख साध्य करूंक शकले ना. तांचो पंगड 20 षटकांनी फकत 113 धांवड्यो काडूंक शकलो. जसप्रीत बुमराह हांणी 14 धांवड्यो दिवन 3 गडे बाद केले. बुमराह हांकां प्लेयर ऑफ दी मॅच म्हूण घोशीत केलो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.